नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या शक्ती ह्या नवरात्रा निमतानच्या खासा कार्यावळीतल्या निमाण्या एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. गोंय आज 60वें मुक्ती वर्स मनयता. कितल्याशाच स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवपाक झगडी झुजां केली आनी गोंयाक स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. तातूंत बायल स्वातंत्र्य सैनिकांय फाटीं नाशिल्लीं. दादल्यांचे खानाक खांद लावन कितल्याशाच बायल स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य चळवळीत तेद्या वेळार उडी घेतिल्ली. गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींतली दुर्गा अशें म्हणून जिका वळखतात ती म्हळ्यार शारदा ताई सावयकार. आज आमी हो निमाणो खासा एपिसोड गोंयच्या स्वातंत्र्य सैनिकांतली दुर्गा म्हळ्यार शारदा ताई सावयकार हांच्या बरोबर करतात. आज आमी मुद्दाम शारदा ताई सावयकर हांच्या घरांत आयल्यात आनी आज आमी मुद्दाम शारदा ताई सावयकर हांच्या लागीं आज उलयतात. कादयेंत पुलिसां कडल्यान मारपेट जाल्ली, पुलिसां कडल्यान त्रास सहन केल्ली एकुलती एक बायल मनीस, बायल स्वातंत्र्य सैनीक म्हळ्यार शारदा ताई सावयकार. तिचें योगदान गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींत भरपूर आसा. आज मुद्दाम आमी तिचे कडल्यान गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळी विशीं जाणून घेवया, तशेंच गोंयच्या विशीं तिच्या मनात कितें आसा हेंवूय आज जाणून घेवया. आमी येवकार दिवया गोंयच्या बायल स्वातंत्र्य सैनीक शारदा ताई सावयकार हांकां. नमस्कार शारदा ताई. नमस्कार. शारदा ताई, म्हाका सांगा, त्या काळार जेन्ना गोंय मुक्ती चळवळ चालू जाल्ली त्या काळार बायलांक खुबशीं बंधनां आशिल्लीं. आज जशी बायलां वयलीं बंधनां कमी जाल्यांत तशी तेद्या वेळार नाशिल्लीं. त्या काळार बायलांक खूब बंधनां आशिल्लीं. अशा वेळार जेन्ना दादले स्वातंत्र्य चळवळींत अक्षरशा स्वताक व्हांवून घेताले तेन्ना एक बायल मनीस म्हणून त्या काळार तुवें कशी कितें स्वातंत्र्य चळवळींत उडी घेतली? कितें जालें, 15 ऑगस्ट 1947 साली भारत स्वतंत्र जालो आनी भारताचो एक भाग गोंय ल्हानचें ते पारतंत्र्यात आशिल्लें. ताजेर पोर्तुगीज सरकार राज्य चलयतालो. तर ते दिसतालें कितें, हांव तेन्ना ल्हान आशिल्लें, मराठी चवथी जावन पांचवेंत प्रवेश केल्लो हांवें. 10-12 वर्साचें आशिल्लें. हय, 10-12 वर्सांचें आशिल्लें, 12-13. हय. कारण खेडेगांवांत पयलीं एक शाळा नाशिल्ली, सगळी खेडी ओस पडलेली आनी शिक्षण ना, कांय ना आनी आसुसलेली आमकां शिक्षण जाय म्हणून वाट पळयताली. अशा परिस्थितींत भारत स्वतंत्र जातकच भारतांतले काही तरणाटे भुरगे चोरया गोंयांत देंवले आनी तांणी प्रत्येक खेड्यांत वचून तांणी शाळा नांवाची एक खंयचे खेडेगांवांतल्या ल्हान घरांत भितर उगडली. तांची मनांतलें हें आशिल्लें कितें, गोंय स्वातंत्र्य करपाचें, स्वतंत्र करपाचें. आनी तांकां हें निमित्त मेळ्ळें की खेडेगांवांत शाळा ना, म्हणटकच आमी शाळा काडुया म्हणून ते ल्हानशीं गरीब कोणाचीं घरां घेवन ते ल्हान अशी शाळा काडपाक लागले. तशांतलेच एक सावयवेरें हें गांव म्हजें. थंय शाळा नाशिल्ली. थंय हांव चवथी पर्यंत शिकलां. जवळ 4-5 शिक्षक पयली एकट्या कडेन, दुसऱ्या कडेन 6 म्हयने 4 कडेन गेले. हय, 4 कडेन अशें जालें. आनी अशेंच हातूंत बापूय सदांच सांगतालो कितें, लोकां टिचर वतकच सोडून वतकच कोणीय शिकयणारे कोणीय आसल्यार सांग रे म्हाका, सावयवेरें जाय अशें प्रत्येका कडेन उलयतालो तो. अशे पैकी उलयता एक रानडे, मोहन रानडे नांवाचो मनीस, तोय खंय रावपाक सोदतालो आनी म्हाजो बापूय कोणाकूय शिकोवपा जाय म्हूण सोदतालो. अशें तो पद्माकर सावयकारा टिचर जाय अशें आयकलां आपूण. तर आपूण आयलां अशें म्हूण मोहन रानडे आनी एक साठे ताजो मित्र, अशे दोगूय जाण आयले तेन्ना कशें आशिल्लें ताची परिस्थिती. म्हाका दिसता ते भारतांतूय हेच काम करताले आनीक संघाचे मनीस ते जेवण खाणाची ते हें करिना केन्ना असो मनीस आसता तो. आनी सामकें क्रूश अशें जाल्लें. बापायन सांगलें हय आमकां जाय
तुमी थांबा रावा म्हणजे पयलीं तांकां खावपा पिवपा दिलें ते हाडपा भितर गेलो आनी आवयक म्हणपा लागलो हांव भितर आशिल्लें आगो आयला टिचर म्हूण शिकोवपा पूण हो आनी कितें शिकयतलो ताका पळयल्या भंय दिसता म्हणपा लागलो बारीक म्हणजे सामको शिकोवच शकचो नाशिल्लो इतपत आनीक आवयन सांगलें आसुनी पळोवया आनी ते खाणें पिणें घेतलें आयलें दिलें ताका आनी सांगलें तूं राव म्हूण सांगलें आनी आमगेरूच राव खंय कारण त्या गांवांत अशें आशिल्लें टिचर टिकून दिनाशिल्ले कित्याक सकले जातीक शिकयलें जर ते आमची कामां आयकुचें ना आमची कामां उरतलीं तांणी शाळा शिकपाची ना तांकां शाळेंत घेवपाचें ना अशी 1-2 कुटुंबां आशिल्लीं सावय वेऱ्यां आनी ते कशेंच टिचर टिकून दिनाशिल्ले आनी बापायचें कितें पद्माकर सावयकर म्हाज्या बापायचें नांव ताजे मना कितें आशिल्लें सगळीं मनशां सारकीं गरीब जावं श्रीमंत जावं तांची मनां सारकीं ते सगळे शिकपा जाय ते व्हड जावपा जाय आनी तांणी शाळेंत येवपा जाय म्हणून ताजो हट्ट आशिल्लो आनी तो प्रत्येक टिचर आमगेर जेवताले खाताले रावताले आनी कोण दवरून घेनाशिल्ले आनी अशा खातीर आनी ताणें अशे पद्दतीन तांकां सगळ्या शाळा देवळाची शाळा देवळांत न्ही सगळ्या हें केलें तशाच पद्दतीन रानडे आयलो शाळा सुरू जाली नारायणाच्या देवळांत ताका बापायन बरो घटमूट केलो तेल पाणी लावन खाणें पिणें सगळें दिवन घटमूट केलो आनी आमच्या देवळांत शाळा सुरू जाली सगळ्या आपयलें ताणें सगळे ह्या शाळे ह्या बापायन आनी सुरू जाली वेवस्थीत शाळा जाली 1-2-3 म्हयने जातकच आनी सुरू केलें की तांकां शाळेंत घेवपाचें ना सकले जाती शिकोवपाचें ना पूण बापूय आयकनाशिल्लो न्ही बापूय म्हाजो पोर्तुगीजांचो नोकर खरें म्हणजे ते रोजीदर म्हणटाले पयलीं ताका 3 गांवां आशिल्लीं ताजे आतां सावय वेरें वागुर्मे अशीं 3 गांवां आशिल्लीं 3 गांवांचो देखभाल कामां आनी फुकट आतां पयशे दिता पूण हें ना पदरचे पयशे घेवन ताका सोशल वर्क जालें शाळा सुरू जाली आनीक 6 म्हयन्यांनी ते फाटीं लागले मास्तराच्या इतलो तांणी त्रास केलो जाल्यारूय तो भियोना शेवटी तांणी कितें केलें कुलूप घालें देवळां कुलूप घालें फक्त पुजेच्या वेळा उगडपाचें आनी कुलूप घालें म्हणटकच आतां कितें केलें नंतर तांणी कितें आमकां घेतलें हांव 5वे गेल्लें सगळे विद्यार्थ्यांक घेतले आनी थंय आमच्या नारायणाच्या देवळा कडेन केन्नाय तूं नशिबान पावलें जाल्यार पळय व्हडलीं झाडां आसा आंब्याचें एक व्हडलें झाड आनी झाडामुळे शाळा सुरू केली पणसाचें झाड व्हडली सामकी सावली थंय सुरू केली त्या मुळे आमी शाळा सुरू केली थंय आमी शिकपा लागलीं मागीर बापायक काकूट दिसली भुरग्यांची आनी ताणें सांगलें आपली जागा आसा आड्या पेल्यान आडो म्हणटा आडो सुवात सगळी जागा आसा तुका जाय तितली जागा घे आनी थंय शाळा आमी बांदुया आनी थंय शाळा सुरू कर त्या प्रमाण रानडे गुरुजीन ताजो एक मित्र आनी आमी मोठी व्हड आमच्या बरोबर व्हड भुरगीं आशिल्लीं ती तांकां घेवन भुरग्यां सगळ्यांक घेवन एक शेड उबारली फक्त भिंती भितर येवपा इतली जागा आनी भायर वचपा पेल्यान अशी आनी थंय बसून आमचे एक ते तुका स्वातंत्र्य चळवळीचे बाळकडू मेळ्ळें थंय बाळकडू म्हणजे ते स्वातंत्र्य ते ताजे मित्र येताले थंय त्यानंतर बालसभा आसताली आयज शेनवारची प्रत्येक आठवड्याक बालसभा ते येताले बातम्यो सांगताले तुमी पारतंत्र्यांत आसा स्वतंत्र जातकच तुमची कशी वेवस्थीत तांचो प्रभाव तुमचेर पडलो त्या वेळार आनी तांचे कडच्यान तुमी स्फूर्ती घेवन फुडें गेली एक हे सांगता कितें सांग सरस्वती पुजन आशिल्लें ते हांगासर हे देवाचें करता सरस्वती पुजता जयन करता म्हणून कळ्ळें पोलिशेक ते आयले आनी ती मुर्ती ताणी कडे काडून दवरली हें करपाचें ना तो एक अनुभव आमकां मेळ्ळो तेन्ना तिडक आयली तिडक आयली देवाची मुर्ती काडटा तुमी आनी भायर हें करता हय हात कसो लायलो आनी पळय हें अशें आसा तुमचें म्हाज्या आंगार कांटो आयलो अशें तुमचें हें आसा आनी अशीं तुमी जगतलीं अशीं उदाहरणां दिवन दिवन ते टिचरांनी आमची मनां ल्हान भुरग्यांची मनां केली तेन्ना आमी अशीं ल्हान मनाचेर प्रभाव पडलो आनीक दुसरें अशें करता करता 5वी जाली 6वी जाली 7वी
7वी आमची हय आणि हे प्रत्येक शेनवारा आमच्या कानार हें पडटालें. दुसरी गोश्ट आमच्या घरा कडेन सगळे जे हे आयिल्ले न्ही ते घरा कडेन मिटिंगो जाताल्यो आमच्या. बापूय हय पळयता आमकां धांवन येताले. पूण अशी हें आशिल्ली खिडकी, ती खिडकीचें दार उगडून आयकप आनी पळोवप. आमकां तुमी हें करपाचें ना, आयकुपाचें ना, चला म्हणून काडलाच न्ही आमी आनी आमी उलयता हेवटेन तेवटेन. म्हणटकच पूण थंय वचून हांव आयकतालें. पयले खेप तूं आंदोलनान जेन्ना भितर सरलें तेन्ना तुजें वय सादारण कितल्या वर्साचें आशिल्लें? तेन्ना हांव जवळ जवळ 18-19 वर्सांचें आशिल्लें. हय आनी आतां आमी इतिहासांत सुद्दां जर पानां जर चाळून पळयलीं जाल्यार त्या वेळार आमकां कळटा की शारदाताई सावयकर हांकां पुलिसांनी मारबडय केल्ली. ते कित्या खातीर तुका मारबडय केल्ली, अशें कितें जाल्लें? तर कितें जालें, हे सुरू आसतना चळवळी बी सुरू आसा हें आसा आनी आमच्या घराचेर तांचो डोळो आशिल्लो. रानडे आमगेर रावतालो, भुरगे ते आमगेर येताले. हे जातात न्ही, कळटात न्ही कोणाकूय. म्हणटकच हो आमचो मनीस जावन हो अशें कितें करता म्हणून आमच्या हाजेर, कारण प्रूफ जाय न्ही, तो दोळो आशिल्लो आनी त्या प्रमाण ताका कोण केन्नाच मेळूं ना तें. पूण ताणें एक दीस कितें केलें, म्हाज्या भावा फोंड्यां गेल्लो, दुसऱ्या नंबरचो भाव गणपत सावयकर. तो येता आसतना ताणें हो सावय वेरेंच्यान वतालो जीप, कोण सांग, मोंतेर एक महादुश्ट प्राणी आशिल्लो तांचो ऑफिसर, आनी तोच ती चळवळीचें हें करतालो. तर ताका वाटेर पकडलो ताणें. ताजे बरें मिशो बिशो आशिल्लो आनी एक पोलीस आशिल्लो वळखीचो आशिल्लो, पळय हो ताजो चलो म्हूण सांगलें, पद्माकर सावयकर. आनी तो मिशो बिशो आनी हो सिल्वासा आशिल्लो ओगीच. आनी ताका धरलो आनी ताका व्हेलो, मारबडय केलो ओगीच व्हरून. म्हणटकच हो आतां चल्या व्हेला म्हूण कोणी एक वळखीचें हाणें पळयल्लो. रस्त्यान वताले न्ही, वेरेंचे कोण तरी वताले भुरगे, ताणी गणपताक धरून व्हेला म्हूण घरा कडेन सांगलें. आनी हें ताजी हें ना, 8 दीस जाले पत्तो ना. म्हणटकच आवय बापूय हांगा येयल्ले. गोविंदराव वैद्य म्हाजो मामा वैद्य डॉक्टर आशिल्लो, तो ताजो आनी ताजी हें आशिल्ली. म्हणजे कितें सांग, तो पेशंट म्हणून ताजे कडेन वतालो मोंतेर. म्हणटकच थंय कितें तरी चल्याची आपली खबर कळटली म्हणून आवय आनी बापूय हांगा येयल्ली. आवय बापूय आनी दुसरे दिसा तो रोवन घेवन गेलो. आनी आमच्या घरा वेडो घातलो ताणें सामको, सगळे पोलीस. आनी हांव गेलें कुळागरां, बापूय कुळागरां वतालो सदांच न्ही, पानां पोलियो भाजी. त्या वेळार तुजें वय कितें आशिल्लें? हांव तेन्ना 16 वर्सां, हय 15 16-17 वर्सांचें, 15-16 हय तेन्ना. हय. आनी मागीर 7वी पर्यंत जालें न्ही हांव. हय तर गेलो हो आनी सगळे भायर हाडून दवरली. खंय भायले पडवी आशिल्ली, थंय झोपाळो आशिल्लो, ताजेर राजा कसो बसला पूण. आनी सगळ्यां बसयलीं हाडून आनी उठपा जायना म्हणपा लागलो. आनी शरद खंय काय म्हणपा लागलो. शरद म्हणून कोण नाम सांगलें, तांकां शारदा म्हणपा येनाशिल्लें. शरद आमच्या घरा कोण नाम सांगलें व्हडले भावान. फट उलयता काय म्हण लागलो. शरदा ना, शरदा म्हणटकच शारदा दिसता अशें दिसलें ताका. शारदा आसा. आनी ते अमके कडेन गेलें आमी सांगलें कुळागरां. ते 2 पोलीस दिले, म्हाजे फाटले भयणी शशिकला सावयकर, ताजे कडेन 2 पोलीस दिले आनी ताका धाडलें म्हाका घेवन यो आपोवन. कुळागरां धाडलें आनी हांव आयलें तांचे बरोबर. आयलें आनी पळय जाल्यार कोणी मरतक बी बसना, वगळी बसना, हें तशें बसलें भायर. आनी कितें अशें दिसलें म्हाका. इतलेंच कितें जालें, म्हाजी भावच व्हडली आशिल्ली न्ही, दूद दवरिल्लें तेणें चुलीर, तें वत्तालें म्हणून धांवत भितर गेली. हो फाटल्यान रावण कसो भितर गेलो मोंतेर आनी तिका धरली, केंसां धरून हाडली, आपटिली धरून आनी 2-3 थोबाडांत दिलीं तिच्या. ते बरोबर म्हाजें हें जालें. ताका विचारलें हांवें, तुका लोकांच्या घरां वचून बायलांचेर हात घालपा जाय म्हणल्यार काय विचारलें. सरकारान तुका हाजे खातीर नेमला, म्हाका कित्याक नेमला तो तुका पणजे वतकच दाखयता म्हणपा लागलो. तुका धरून व्हेलें? हय दाखय म्हूण सांगलें हांवें. म्हणजे राग आयलो गो म्हाका ओगीच तिचेर. जालें ताजे नंतर ताणें कितें केलें, सगळें सबंद घर धुंडाळ्ळें. ताका कांयच मेळूना. कितें पिस्तूलां दवरलें काय, झेंडे दवरले काय म्हणून. पूण तो जो बसयिल्लो न्ही, थंय एक कोनाडें पयलीं आसतालें पळय, कोनाडें, व्हडलें कोनाडें आशिल्लें वयर, तातूंत झेंडे बिंडे आशिल्ले, ते ताका मेळूना ताका.
ते सांगपा कितें ताणें सबंद धान्य उस्तिलें, तांदूळ तुजें हें सबंद दाळ सगळें धान्य उस्तून घालें, कितें आसा काय म्हणून पळोवपाक. कपाटांतले कपडे उस्तून घाले सगळे, पूण ताका कांयच मेळना. अगो तुका सांगता ते दिसा तांदळाचें शीत करता जाल्यार जेवपाक हें नाशिल्लें खंय, तांदूळ. तुका धरून केन्ना व्हेलें? मिक्स तेन्नाच व्हेलें म्हाका आनी आनी कादयेन तुजे कशे हाल केले तांच्यांनी? तर ते कितें जालें, किस्तोद म्हणून एक ताजो CID आशिल्लो. तर ताणें हाजेर शाळेचेर एक झेंडो आमी लायिल्लो, तो ताणें काडलो. म्हणजे आझाद गोमांतक दलाच्या लोकांनी लायिल्लो झेंडो तो काडलो, पांया सकयल माडयलो आनी ताका उजो लायलो. उजो लायल्या बरोबर आमचे लोक तुका जाणा न्ही तांचे पेटले. आनी ताका एक 4-5 दिसांनी ताणें कितें केलें, ताजे मित्राची नांवां मेळयलीं. म्हणजे लागीं आसतालीं, सांगता न्ही कोणी रानडेन म्हाजे भावूय आशिल्ले तातूंत भितर. तर तेणी ताका गेले ते एक 5-6 दिसांनी आनी रातचे. आनीक ताका उलो मारलो, किस्तोद म्हणून उलो मारलो. कोण रे तो, काय तूं? आमीक रे, आपूण अमको म्हूण सांगलें. आमीक म्हणटकच ताणें दार उगडलें. दार उगडले बरोबर ठो 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 करून 2-3 गुळयो ताजेर घातल्यो आनी ते पसार जालें. ताका मारतक मागीर हे कळ्ळें, आमच्या घराचेर ताजी हेंच आशिल्ली. हय. आनी आमच्या घरांतले आसात तातूंत अशें म्हणून ताणें डिटेल सांगपाक खूब आसा म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावा. पयलीं ते दुसऱ्या नंबरच्या भावा व्हेल्लोच ताणें संवसायान. आमकां दोगांकूय व्हेलीं ताणें. ते राती ते किस्तुदीच्या घरांत दवरलीं आनी दुसरे दिसा सकाळीं पणजे हाडलें. आनी पणजे भायर ताज्या ऑफिसा भायर म्हाका बेडयो घालून उबें दवरलें. हय. आनी भावाक व्हेलो आनी जेरालां घालो. जेराल म्हणजे खूब जाण कैदी आसा न्ही, ते हातूंत उडयला ताका. हय. म्हाका ताज्या ऑफिसा भायर दवरलें आनी 2 पोलीस दवरले. हय. हाका कांयच दिवपाचें ना, कांयच कोणी उलोवपाचें ना म्हूण सांगलें. उपाशी पयले दीस पासून उपाशी आमी दोगांय जाणां. जालें. तेजे नंतर तो गेलो आनी चड हाडपा खाद्य हाडपा तें. हय. आनी सांजचो आयला आनी ते बावडे पोलिसूय भिताले ताका. हांवें उदक मागलें तांचे कडेन, उदक दी रे, थोडें उदक दी रे. ते तांकां काकूट दिसली, पूण हाणें कांयच दिवनाका म्हूण सांगिल्लें. आनीक सांगणारे आसता न्ही उदक दिलां हें केलां म्हणून. तर सांजे 7 आयलो तो. 7 7:30 सुमार आयलो आनी तांणी पोलिसांनी सांगलें तें उदक मागतालें म्हूण. उदक जाय? हाड चल उदक हाड म्हणपा लागलो. उदक हाडलें ताणें ग्लासां भरून आनी हाडलें ताणें. आनी कितें केलें, उदक जाय तुका, घे म्हूण लागलो. अशें वतयलें. हय. हय. आनी मागीर ताका म्हाका व्हरून एका कुडी घालें. स्पेशल कुडी आशिल्ली. 1 2 3 4 5 कुडी आशिल्ले ताज्यो स्पेशल. थंय कोणी वचपाक एकोडे. थंय कोणी वचपाचें ना, कोणी उलोवपाचें ना. आनी वयर बरयलें इनकॉम्प्लिकाव. पोर्तुगीजींत इनकॉम्प्लिकाव म्हणजे कोणीच उलोवपाचें ना हाजे कडेन अशें बरयलें. आनी थंय ते दिसी न्हिदलें हांव उपाशी. दुसरे दिसा सकाळीं च्या आनी 2 पाव आयले. तर च्या हांव जन्मात केन्ना वासूय घेवना, हें घेवना म्हणटकच ते च्या घेवन हांवें उदक दिल्लें. काल थोडेशें ग्लासां उदक आशिल्लें. भूक लागिल्ली, तातूंत बुडोवन हांवें ते हय ते पाव खाले. हय. उदकांत बुडोवन ते 2 पाव खाले. जालें. दीस गेले, 1 2 3 4 दीस गेले. जेवण येतालें, मासळेचें येतालें. मासळी आमी जन्मात आमी खायना. पूण 5-6 दीस मासळेचें जेवण. हांव मासळी खायना म्हणटकच मुद्दाम मासळेचें जेवण धाडपा लागलो, मुद्दाम च्या धाडपा लागलो. ते 2 पाव आमकां धाडटाले. ते 1 पाव हांव सकाळीं खातालें, 1 राती खातालें. उदक आसतालें. अख्खो दीस उपाशी. उपाशी सवय जाली म्हाका. मार बडय केन्ना केली तुका? सांगता 5वे दिसा 6वे दिसा नांवां हें कर म्हणपा लागलो. मागीर सांगता मुगो, मागीर सुदाताई सिंधुताई म्हाज्या हाजे कडल्यान वताली न्हांवपाक अशी पयसल्यान. तर ती पोलीस नाशिल्लो ते दिसा. 4थे दिसा आयली बेगीन आनी बरी आयस ना म्हाका विचारलें. हें केलें. पळय जाल्यार जेवणां आशिल्लीं थंय 2. काय गो जेवली नाहीस? हांवें म्हटलें नाही जेवली. मासळीचो जेवण ताई म्हणून सांगलें. मी खात नाही.
आम्ही 4-5 दिवस जेवले नाही, 5 दिवस जेवली नाही, 6 दीस जेवली नाही. मागीर आनी कांय सांगना तुका. तर ती आनी न्हांवपा बिवपा वचून ती परतीन गेली कुडी. तिणें कमांडरा बरयलें आमचो एक कैदी आसा 6 दीस जेवण उपाशी आसा आनी जेवना म्हणून ताणें. आनी ताबडतोब हें व्हरून दी म्हूण सांगलें ताणें. आनी तांचे पावयताले ते रोकडे. आमी कितें केलें, आमचें कांय हें करिनाशिल्लें. लगेच कमांडरा पावयलें. कमांडर तुरंत आयलो आनी जेवणां तशींच आशिल्लीं. आनी तो आयलो बरोबर मंतेर. आनीक म्हाका म्हणलो तुका 5-6 दीस जेवना ना, म्हाका जेवपाकूच दिना म्हणून सांगलें हांवें. जेवण दिना गो फटकिऱ्या म्हणपा लागलो. हें फटीक मेळ्ळो, एक खुनी म्हणपा लागलो. खून आतां आमच्या CIDचा खून केलो ताचे बरोबर हें आशिल्लें म्हणपा लागलो. आनी खूब कितें कितें सांगलें ताणें म्हाजें. आनीक हें पळय तें ताट हाडपा लायलें पुलिसांक. हें पळय म्हणून लागलो 2 ताटां आसा म्हणलो. जेवण दिना म्हूण सांगता, हें मुद्दाम जेविना म्हणपा लागलो. म्हणटकच हांवें दुसरें ताट आशिल्लें तें हातांत घेतलें. सविस्तर सांगू नाका तुका, पूण येता सांगपा तें तातूंतलो एक बांगडो जन्मांत केन्ना हातां काडीन अशें काडलो आनी दाखयलें. वायट तोंड केलें आनी हें आमी खायना. आमी म्हटलें मासळी खायना, हें सबंद मासळेची कडी घातल्या म्हटलें. आनी हांव खायना म्हटलें. आनी ते दिसाच हांवें कडेची शितां काडलेलीं, भूक लागली म्हणून. मासळेची कडी लागून ती शितां काडलेलीं आनी पेल्यान दवरलें. सुकें शीत पेल्यान दवरलें, तें खावपाकूच पावना हांव. तें दाखयलें पळय, हें म्हटलें ही शितां काडल्या म्हटलें हांवें. वास ना ते. तर ताणें आतां तुका कितें, आनी कांयच विचारूं ना ताणें. आतां तुका कितें जाय, तुका भूक लागली न्ही कितें. हांवें सांगलें दूद जाय म्हणलें. ताणें दूद आनी 6 केळीं हाडलीं. तें दूद हाडपा लायलें आनी आपूण म्हाज्या हातान दिलें. आनी तें हांवें अशें पिलें. तो ग्लास तोंडार लायलो हांवें, तो हांवें काडूंकूच ना सोंपय पर्यंत. आनी 3-4 केळीं भकाऱ्या सारकीं खालीं. भूक लागिल्ली. त्या बरोबर तो रडपा लागलो. हेड जो आशिल्लो कमांडर, तो तांकां कांय कळना, हें कळ्ळां मुगो. तो रडपा लागलो म्हणजे आपुणूच ताच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवपा लागलीं. हय. आनी ताणें सांगलें फायच्यान तुका शिवराक जेवण येतलें आं. पोर्तुगीजीत सांगलें म्हाका. हय सांगलें. आनी ताका ऑफिसांत वचून मोंतेरा खूब तापयलो खंय ताणें. ते पोलीस बरे आमकां पोलीस आसा ते सांगताले. हें जालें हे 6वें दिसाचें. मागीर जेवण बरें येवपा लागलें. 6वें दीस 7वें दीस म्हाका व्हेलें. 7वें दीस व्हेलें. तूं ताका मारपा आशिल्लें ना. ना न्हू आशिल्लें तूं, तुज्या बरोबर कोण कोण आशिल्लें. हांव नाशिल्लें. हांव कितें सांगू काय म्हटलें. हांव तें काजाचूच ना. हांव सत्याग्रह करून वतलें आशिल्लें. हांव येतलें आशिल्लें 15 ऑगस्टाक. सत्याग्रह करून येतलें आशिल्लें. ताजे पयलीं तुवें म्हाका धरलें म्हटलें. ताजे पयलीं हें जालें न्ही, हाजो खून जालो आनी धरलें. तर ना अशें करून म्हाका 3-4 वेळा ताणें व्हेलें. दुसरे फावटी मार पडलो म्हाका. तिसरे फावटी मार पडलो म्हाका की नांवां सांग तूं आशिल्लें. म्हणजे तुका एकूण जो मारपेट जाली ती तूं फक्त तोंड उगडना, नांवां सांगना म्हणून. नांवां सांगना म्हणून मारपीट जाली. अशी 3दां जाली. आनी आमकां अशें आशिल्लें तुमकां कितेंय खबर आसत, कोणूय काय कितें केल्लें खबर आसत जाल्यार नांवां हें आमकां बाल सवेन नांवां कोणाचीच सांगपाची. बरोबर. म्हणजे ते तुजेर संस्कार पयलीं जाल्ले. हय. म्हणजे ती नांवां सांगली म्हणजे आमचें कार्य उरतलें. आमी कार्य करूं पावचें ना, आमकां धरून व्हरताले. तुमकां आमी कांय सांगना, पूण समजा तुमकां कोणी कितें सांगलें आनी नांवां तुमकां कळ्ळीं जाल्यार कोणाचेंच नांव सांगपाचें ना. आनी हें आमच्या मनाक सामकें घट्ट आशिल्लें. इतली तुजे आतां तुवें त्रास सहन केले आनी इतले त्रास तुजे सारकेले तुजे सांगाताक आनी कितलेशेच स्वातंत्र्य सैनीक त्या वेळार स्वातंत्र्य चळवळीन गोंयान आशिल्ले. गोंय तुमच्या सगळ्यांच्या त्रासांक लागून तुमी सगळ्यांनी जे पळय यातना भोगल्यो त्या यातनाचें फळ म्हणून, भांगराचें फळ म्हणून आमकां 1961 ह्या वर्सा गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें. 1961 सावन आतां 2021 साल आमी पळयतात. 60 वर्सां गोंय मुक्तीक जाली. आतां अंदू गोंय मुक्तीचें हें 60वें वर्स. कळ्ळें. मुक्ती वेळारचें गोंय आनी आतांचें गोंय हातूंत तुका कितें फरक जाणवला आनी तुका कितें दिसता? फरक भरपूर जाला. बरोय जाला आनी वायटूय जाला. म्हणजे बरो जाला कसो सांग. गोंय स्वतंत्र जातकूच सगळ्या खेड्यांनी शाळा उगडल्यो. शिक्षणाचें स्वातंत्र्य मेळ्ळें. शिक्षणाचें स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आनी कांय सवलती बी मेळ्ळ्यो, भरपूर मेळ्ळ्यो. आनीक पयलीं बरें आशिल्लें कितें म्हणटा हांव, पयलीं चोरी ना,
मारामारी ना, खून दरोडे ना. पोर्तुगीजाच्या वेळार पोर्तुगीजाच्या काळात शिस्त बरी आशिल्ली. शिस्त सामकी बरी म्हणजे बरी आशिल्ली. बरें तें बरें न्ही. चुको करता ताका भोगशी नाशिल्ली. हय दुश्मन जालो जाल्यार बरें तें बरें न्ही. हय बरोबर. हय परत हे रस्ते तुमी पळयता न्ही, तुमकां आतां पळयता न्ही, पयलींचे रस्ते तुमी पळयले, तुमी निजा आशिल्ली, कांयच घालीन नासतना निजा निव्वळ रस्ते. खड्डो बसून ना. खड्डो खड्डो खंयचो एक तुमकां पान पडिल्लें दिसचें ना. खड्डो ना तो नाच, एक पान पडिल्लें दिसनाशिल्लें. त्या काळांत 3 वेळा धाडटाले, सकाळ दुपार सांजचे. आणि आतां पळया वचून राशीचे राशी पडल्या. सगळे घाण सुंदर गोंय म्हणटा आनी थंय कसली हांव सांगना हांगा राशी कसली घाण आसता ती. अशें आमकां भयंकर त्रास जाता हाजे. कारण बरें गोंय करतले म्हणटा, पणजी सुंदर करतली म्हणटा, पयशे भरपूर घेता, पूण तें कितें जाता तें हांव नकळो. आनी त्रास जाता आमकां, खूब त्रास जाता. कारण जे स्वातंत्र्य सैनीक मेले न्ही, आतां थोडेच उरल्या, मेले ते सुटले अशें आमकां दिसता. पूण जे आमी उरले न्ही, आमकां भयंकर त्रास जाता. मंत्र्या कडेन आमी वचून सांगतलीं जाल्यार मंत्र्यांनी आमची तोंडात पळोवना आजून. आतां जे मंत्री आसा ताणें आमची तोंडात पळोवना. आनी सांगतलें म्हटल्यार पिवना पासून वचचें पडटा न्ही. म्हणजे तुमकां इतले त्रास भोगून स्वातंत्र्य मेळयलें, पूण सरकारा कडेन तुमी कितें जर सवलत मागूंक वतली किंवा कितें जर तुमी सरकाराक जर सांगूंक वतली जाल्यार तुमकां सहज वचपी मेळना. आनी सहज एंट्री मेळ्ळी समजा, दिता म्हणटा हांव, जर दिली, पूण आमी सांगलें जाल्यार तें करता अशें दिसना. अशें कितले जाणांनी सांगलें तांकां वचून मंत्र्याक. आजच्या मंत्र्याक सांगलें पयलें फक्त एक मंत्री पर्रीकर एकूच, आनी पयलो बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब 2 मंत्र्याचे हें तुका सांगता. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आशिल्लो. डायरेक्ट म्हणजे म्हाका चली म्हणटालो बांदोडकरान म्हाजी खूब कामां केलां. खूब म्हाजी न्ही, कारण म्हाजें कोणूच नाशिल्लें तेन्ना. बांदोडकरान कामां केल्यार बांदोडकर तेद्या वेळार तुमच्या बरोबर आशिल्लो ना, बरोबर नाशिल्लें. नाही, म्हणजे गोंय मुक्ती आशिल्लो. तुमकां ताणें डायरेक्ट वळखतालो. आतांचे तुमचे कितें म्हणणें आसा? आतांचे जे मंत्री आसा, आमदार आसा, आतांचे जे सरकार चल्लां तें कशें कितें चल्लां अशें तुमकां दिसता? तांच्या मतान तें बरें चल्लां, पूण हय, आमची स्वातंत्र्य सैनिकाची ती फक्त 19 डिसेंबर, 18 जून आनीक 26 जानेवारी इतल्याच आठवण करतात. आनी ती म्हणून आमी हें जगता, ते म्हणून ताणी म्हणून भाशणां पुरो, आनी कांयच फायदो जाल्लो असो म्हाका दिसना. म्हणजे तुमी जे मुक्त गोंयाचें जे स्वप्न पळयल्लें भितर रावन आमी सुट्टका अमकें करुया, आमचें गोंय अशें करुया, तमकें करुया, अशें जे आमी मनोरे बांदतालीं न्ही, त्या मनोऱ्या पैकी 100 पैकी कितें 20-25-30% हें जालां. बाकीच्यो ज्यो तुमच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो ना, जावं ना. हांव म्हणटा कितें, मंत्र्यांनी म्हाजें कांयच करपाचें ना. तुका सांगता, मंत्र्या हांव गाळी मारिना, पूण मंत्र्या पगार आसता, सवलती आसता. एक नोकरी दितले जाल्यार आमदार शामदार कितल्या लाखांनी पयशे, गरिबाच्या पोरा कडेन हें आसता, पयशे आसता. ताका बाबड्या नोकरी ना, पयशे मागता. हय, नोकरी ना, ताका पयशे दिवना, नोकरी ना. अशें चलना तेन्नाय. तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की आज नोकरी विकपाचो विकपाचो जावना. कित्याक फुडले फाटी निवडून येवपा जाय, ते पयशे नाका वांटपाक. पयशे वांटून तांणी कितें हळशीक केलें सगळी ती सांगता. बरें तांणी गोंयचें केलां, करतले ते मना आसतलें, पूण जे पयशे जमयता न्ही ते पयशे जमयता कित्याक फुडें निवडून येवपा जाय आनी ते वांटपा जाय. ते वांट्टा, गरिबां वांट्टा. इतके लाख, इतके हजार, तितके हजार, आनी ते सोरोप येवन पडटा. आमी वाट लायता तांची, मतां विकती घेता, आनी ते दारू पिवन पडटा बाबडे. ते घर तांचो हें जाता, हें तांचे तकलें हें ना. बरें आमी सांगतलीं जाल्यार आमकां आतां हांव ओदू जालां. हें पळय मार खावन हें करून आतां जाणटेपणां बरें आशिल्लें. आतां ताचो त्रास आतां जाता म्हाका. नाजाल्यार हांव तडक्क थंय वचून सांगतालें आशिल्लें तांकां कितें तें.
सांगता हांव हांकां म्हाज्या चल्याक सांगता म्हाका पावय थंय भितर घेना न्ही घेतले ते भितर ना न्ही पूण हांव तांच्या गेटीर बसतलें गेटीर थंय रात दीस बसतलें थंय आनी तांची भेट घेवन हें इतलें तांच्या कानार घालतलें म्हणजे इतली त्रास जाता गो जिवा. तेन्ना तुवें 1961तल्यान आज मेरेन तुवें वेगवेगळ्यो वेंचणुको पळयल्यो. 1961 सावन आतां 2021 मेरेन वेंचणुको खूब पळयल्या तुवें. तेन्नाच्यो वेंचणुको तेन्नाचो प्रचार आनी आतांचो वेंचणुको आनी आतांचो प्रचार हातूंत तुका कितें फरक जाणवता? तेन्नाचे वेंचणुके कितें म्हणजे चड स्वार्थीक मनीस नाशिल्ले अशें म्हाका दिसता. तेन्ना प्रामाणीकपणान कामूय करता येलें तेन्नाचे नेते तेन्नाचे. पण आतां इल्ले 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 चडत रावलां आनी खुबूच त्रास करता स्वातंत्र्य सैनिकां ते म्हणजे मनां त्रास जाता आमच्या. गोंया कडेन तांचें लक्ष ना अशें म्हाका दिसता. काही जाणांचें आसा काही मंत्र्यांचें आसा सगळ्यांचेंच म्हणना हांव पूण एकामेकाचें सायन करपा जाय न्ही तें. पार्ट्यो तुमी आसा एकाच आवयच्यो त्यो पार्ट्यो तुमी आसा कित्याक झगडटा एकमेकाचें आमचो सन्मतान करा मुगो. ही पार्टी ती पार्टी कित्याक एकमेकाचें हें करता एकामेकाचेर चिखल फेक कित्याक करता तुमी एकाच आवयचें मुगो. हें म्हाका हांव सांगूं सोदतां तांकां वचून पूण म्हाका वचपाक येना कळ्ळें तुका. हय ते मोठे म्हणजे तुजें कांय आयकून घेवचें ना कांय आयकून अशें म्हाजे भुरगे म्हणटा म्हाका. पूण आयज मेरेन तुका खंयचोच मंत्री जावं आमदार जावं तुका मेळपा आयलो ना केन्नाच तुजें मत जाणून घेतलें? फक्त पर्रीकर येतालो येवन तुका मेळटालो येवन. हय सामको सादो तुजे सारको आजे सारको मंत्री म्हणून येनाशिल्लो कळ्ळें तुका. आनी हांव थंय जर गेलें आगो तूं कितें आयलां लंगडत कितें आयलां गो म्हाका आपोवपाचो न्ही हाका मंत्री. सो इन शॉर्ट म्हाका वता इतलेंच सांग शारदाताई, आयच्या काळांत आयचे नेते हांव सरकार म्हण आयचे जे नेते आसात आयचे जे वेगवेगळे पक्ष आसात खूब पक्ष आसात वेगवेगळे तरेचे सरकारी पक्ष आसात पार्टी त्या पक्षां कडच्यान किंवा सरकारा कडच्यान किंवा नेत्यां कडच्यान तुजी कितें अपेक्षा आसा एक गोंयकार म्हणून? म्हाजी अपेक्षा अशी आसा की तांणी आपली आवय कडेन जशें ती वागता त्या पद्दतीन गोंयची त्यांनी सेवा करची सगळ्यांनी मेळून आनी स्वार्था कडेन लक्ष दिवचें न्ही. कारण सगळे मंत्र्या आमदारां पगार भरपूर मेळटा 5 वर्सां जालीं म्हणजे पेन्शन मेळटा तांकां भरपूर पेन्शन मेळटा. तांणी आनी अपेक्षा धरून बंगलेच्या बंगले गाडयांच्यो गाडयो घेवच्यो न्ही कित्याक आमी येतना कांय हाडूं ना आनी वतना आमकां कांय व्हरपा मेळचें ना. हें तकलें धरून तांणी सगळ्यांनी वागचें आनी ह्या गोंयची आनी गोंयच्या लोकांची गरिबाची चड करून सेवा करची अशें म्हाका दिसता. निस्वार्थी होच शब्द निस्वार्थीपणान तांणी करची अशी दिसता. कारण ते म्हणटाले हाका पेन्शन मेळटा म्हाका मेळटा तें पेन्शन हांवें स्वता कांयच हें करूं ना स्वता वापरूं ना हांवें गरिबा वापरना. अगर आमी म्हाजे भुरगे जे शिकता नातू ताच्या बापायक शिकोवपाक तितली ऐपत ना तांकां हें केलां कळ्ळें तुका. स्वता साठी हांवें कांयच आजून वापरूं ना कांयच वापरूं ना आनी वापरचेंय ना. म्हाका देवान दिल्ले भुरगे आसा न्ही 5 भावांचे भुरगे म्हाजे तांकां शिकोवन हांवें वयर काडल्या आनी ते उलो मारले म्हणजे येता ते कळ्ळें तुका. आनी जांकां शक्य ना न्ही तांकां ही मदत करता हांव कळ्ळें तुका. आनी म्हाज्या आनी फक्त म्हाज्या फॅमिलीकूच न्ही फॅमिली भायल्या सुद्दां तें पेन्शन म्हाजें हें आसा. आनी म्हाका देवान कांयच कमी करूं ना आज पर्यंत म्हाजी अडचण कसलीच जावना. हांवें भांगरांनी हांव टिचरी पासून पयल्या पासून हांवें भांगरान मोडूं ना आनी नाकाय बी म्हाजें भांगर हें बघ म्हाजें भांगर हें. तर आज आमच्या मदीं हांगा पोटतिडकीन जिणें आपलें मत व्यक्त केलें ती गोंयची सुटके झुजारी गोंयची बायल स्वातंत्र्य सैनीक शारदा ताई सावयकर. तिजें मत हांगा आमी जाणून घेतलें. तिजी इतलीच अपेक्षा आसा की आमी स्वातंत्र्य सैनिकांनी मुक्ती वेळार जे स्वप्नांतलें गोंय पळयल्लें तें स्वप्नांतलें गोंय अजून साकार
100% साकार जाल्लें ना. तिची इतलीच अपेक्षा आसा की आमचे स्वप्नांतलें गोंय आमी सगळे गोंयकार एकठांय रावन, एकठांय जावन, एकठांय गोंया खातीर वावरून साकार करुया. खुबश्यो गोश्टी आमकां शारदाताई सावयकार हांचे कडच्यान कळ्ळ्यो. तिणें जे जे त्रास भोगले, जे जे अनुभव घेतले स्वातंत्र्य वेळार, स्वातंत्र्या पयलीं, ते अनुभव तिणें आमकां थोडक्यांत आज हांगा सांगले. अशी ही आमची स्वातंत्र्य चळवळींतली दुर्गा म्हळ्यार अतिताय जावची ना. तिच्या कार्याक आमचो पुराय तेंको आसा, पुराय टिमीचो तिच्या कार्याक सलाम आसा. अख्ख्या गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तिचे बऱ्या आयुश्या खातीर, बऱ्या आरोग्या खातीर प्रार्थना करता. मुद्दम शारदाताईन आज आमकां हांगा वेळ दिल्ल्या खातीर पुराय प्रुडंट टिमीच्या वतीन तिचे हांव उपकार आठयता आनी तिका सादर नमस्कार करता. नमस्कार.